गोयातले अतिरिक्त विजेक वाढत चालला विरोध म्हणतात सोलर वापरात पुणकीतले आंदोलक स्वतः करतात सोलर लाईटींचा वापर। वीज मंत्री निलेश काब्रालान विचारला प्रश्न, वन टाइम सेटलमेंटाची केली घोषणा। राशोल न्हंयेत प्रदूषित केमिकल सापडिल्ल्यान थळावे काचाबूल, केमिकलाक लागून सैमाच्या नाशाचो उक्तायलो भय, संबंधितांचेर खर कारवाईची मागणी। काळखान वाट काढत येता उजवाडाचो उत्सव, दिवाळी पावली तोंडार पारंपरिक वस्तूंक आधुनिक तंत्रज्ञानाचे आव्हान। येवकार, हांव सुशांत गावस, पळयात खबरो विस्तारान। निलेश काब्रालाक विरोधकांनी घेरला। मोले रानांतल्यान वचपी वीज प्रकल्प, वीज बिलान जाल्ली वाड अशा विविध प्रस्नावयल्यान तांणी काब्रालाचेर टिकेच्या बाणांचो शिवर केला। हे फाटभुंयेर बिलां फारीक करपाचे बाबतींत 1 डिसेंबराच्यान वन टाइम सेटलमेंट सिस्टम चालीक लागतली अशें मंगळारा काब्रालान जाहीर केलें। ग्राहकां खातीर तशेंच घरगुती वीज वापरप्यां खातीर पारदर्शक यंत्रणा राबोवपा बरोबरच एक उपाय काडटले अशें वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें। थकबाकी फारीक करपा खातीर सगळ्यांनी हे संदेचो लाव घेवपाचो उलोय ताणें मारलो, पूण मुळावी रक्कम भरचीच पडटली तो म्हणटा। आयकात तांकां। डॉमेस्टीक कंज्युमराक आमी ऑनलायन 16 तारखेच्यान हांव लॉन्च करता, ऑफिशियली लॉन्च जातलें सीएमओचे हस्तुकीत। लोकांक सांगूंक सोदता की तुमी बेश्टी व्हरोनूय फाल्यां आतां दिनाका, तुमकां जर न्यू कनेक्शन जाय जर ऑनलायन हे सिस्टमान म्हणजे कितें ऑनलायन म्हणल्यार कितें, ऑनलायन म्हणल्यार जे तुजे जे डॉक्युमेंट तुज्या हातीन आसा ते फायल दिवपाचे ना, ते स्कॅन करपाचे आनी आमचे सिस्टमार घालपाची, आमचे वेबसायटीचे लिंक आसतलो क्लिक करपाचे आनी थंय आपणाचे इवन तुजे फोटो काडूंक शकता मोबायलाचेर आनी तुमी लिंक करून ते घालूंक शकता। आनी ते घातले की आमचे जे इंजिनियर आसा ते पळयतले ओके म्हणटले आनी तुका मॅसेज येतली ओके म्हण। मागीर ती ओके म्हणटरी मॅसेज जी आसा येतरी तुम्ही मागीर तुका टायम दितलो, जशें आमी 2 दीस दवरल्या फॉर इन्स्पेक्शन जेईचे, विकाक 2 दीस आसतले, त्या दिसाचे तुम्ही सिलेक्ट करता तुमकां टायम जाय तो जेई सांगता तो टायम न्ही, तुमकां जाय तो टायम आनी त्या टायमार तो जेई तुमच्या सायडीर येतलो फॉर इन्स्पेक्शन। असली गोष्टी म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करपाक आमी फुडें सरलेले आसा डॉमेस्टीक कंज्युमराक। हे पयलें सक्सेसफूल। आतां इनिशियली जेन्ना तुमकांय खबर आसा 1.5 वर्स पयलीं जेन्ना हांवें पयलीं चालू केलें सब रजिस्ट्रान अशें सिस्टम चालू केल्ली, तेजेर म्हजें तुटून पडलें सगळें, एडवोकेट दवरून सगळें, आज कोणाचो आवाज ना। सो इनिशियली तितींग प्रॉब्लम आसतले, म्हजो नंबर हांवें तुमकां दिला, कितें आसल्यार म्हाका मॅसेज घाल्या हांव सोल्युशन काडटा। सो इनिशियली कितें जाता पळय तेन्ना मातसो त्रास जाता, पूण मागीर बसतरी कांय त्रास जावचो ना। नाजाल्यार लोकांक हांगा जे कडेन फायल दिता आनी ती मागीर फायलूच आसना, हो फायल तो मागीर फुडें धाडना, ही आनी कॉम्प्लिकेशन नाका। म्हणजे हो सिम्प्लिफायड सिस्टम पावर डिपार्टमेंटान जे न्यू कनेक्शन, नॉट ओन्ली न्यू कनेक्शन, आमी इनक्रीज इन लोड फॉर डॉमेस्टीक कंज्युमर्स, करेक्शन इन नेम, मागीर करेक्शन इन एड्रेस, हे सगल्यो गोश्ट्यो आमी सगल्यो सॉफ्ट लॉन्च केल्ल्यो आसा। फॉर्मली लॉन्च आमी 16 तारखेक करतले आनी तेन्ना ह्यो सगल्यो ऑनलायन जातल्यो, सगल्यो गोश्टी ऑनलायन जातल्यो आनी तुमकां एक म्हणजे व्हेरी ट्रान्सपरंट सिस्टम जो डॉमेस्टीक कंज्युमराक आसतलो विदाउट बीइंग हॅरेस्ड बाय एनीबडी सो कॉल्ड। थोडे कडेन सगळे कडेन हांव पावूंक शकना, आमची ऑफिसां कितलींच आसा, आमचे जेई 250 जेई आसा, सगळे कडेन हांव पावूंक शकना, म्हणून इट इज मेकिंग अ सिम्प्लिफायड सिस्टम। गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान इर्शाद शेख। वास्को ते लोंडा मेरेनच्या रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण रद्द करात, काँग्रेसीन मागणी केल्या। साऊथ वेस्टर्न रेल्वेच्या एडिशनल जनरल मॅनेजराक काँग्रेसीन निवेदन दिलें। गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश तोडणकार आणि विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीचे सुमार 100 वावुरपी प्रशांत कुमार मिश्राक मेळ्ळे। रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरणाचे काम बंद करात आणि पुराय प्रकल्पच काढून स्क्रॅपान उडयात, तांणी मागणी केल्या। साऊथ वेस्टर्न रेल्वेच्या हुबळीच्या हेडक्वॉर्टर्सात शुक्रारा काँग्रेसीन आंदोलन केलें। ह्या प्रकल्पाक पुराय गोंयकारांचो विरोध आशिल्ल्याचे तांणी जीएमचे नदरेक हाडून दिलें। रेल्वे विकास निगमान जर ह्या वाढत चलिल्ल्या विरोधाची दखल घेतली ना जाल्यार फुडाराक गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावं येता। देखून
बेगोबेग हो प्रकल्प बंद करचो आणि शासना खातीर तो गुठ लावन दवरचो अशें काँग्रेसीन रेल्वेचो एडिशनल जनरल मॅनेजराक सांगलें. आयज एक मेमोरेंडम साउथ वेस्टर्न रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरा कडेन खास दिला. जो प्रामुख्यान आमी मुद्दे जे मागल्यात ते गोंयचे लोकांचे होते. गोंयच्या लोकांचो आवाज हुबळी बसलेले जे रेल्वेचे अधिकारी आसा तेंचे कडेन पावोवपाचो हो मेक उद्देश आमचो आयज आशिल्लो. तातूंतल्यान जो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट गोंयचे हे जातलो तो एक. दुसरो कितलेशे फार्मर्स आनी जे लोक डिस्प्लेस जातले तो मुद्दो दुसरो. आनी तिसरो म्हणजे जो कोल ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर जी सेकंड लायन घालतात तेतूंतल्यान लोकांचे जावपी परिणाम जो वायट परिणाम जो लोकांच्या आरोग्याचेर जातलो लॉंग टर्माक ते 3 मुद्दे आमी त्यांचे नजरेक हाडून दिले. आनी तांकां हेंय विचारलें की गोंयचो लोक जो आवाज करतात गोंयचे लोक जे आंदोलन करतात ती मेसेज तुमचे कडेन पावल्या काय म्हणून आनी तुमी कितें पावलो उपारतली ह्या बद्दलूय आमी तेंचे कडेन डिस्कशन केलें. की एक गजाल म्हणजे गोंयच्या लोकांचो आवाज तेंचे कडेन पावल्लो आसा आनी ते ऑलरेडी ह्या इश्यूचेर स्टडी करतले अशें म्हणून तेणे आयज आश्वासन दिल्लें आसा. आमी हांगा गोंयच्यान स्पेशल हांगा आयले आनी हांगा आमी जनरल मॅनेजराच्या ऑफिसाक एडिशनल जनरल मॅनेजर जो आशिल्लो ताका आमी मेळ्ळे. ताचे कडेन आमचें डिस्कशन जालें आनी ताका आमी एक मेमोरंडम प्रेजेंट केलो आनी ताका सांगलें की जें कितें गोंयांत चालू आसा तें जर एक्शन घेतलें ना आनी थांबयलें ना जाल्यार ताजे परिणाम भयंकर जावपाक शकतले. ताका हांवें सगळें सांगलें की रेल्वे गेटीचेर चांद्र कितें जालें तें कशे पद्दतीन लोक रातभर रावले पयर दवरले कितें जालें तेंय सांगलें. आनी आमी ताका सांगलें की आमी गोंयच्या गोंयकारांचे वतीन तुमकां रिक्वेस्ट करता की साउथ वेस्टर्न रेल्वेन हे प्रोजेक्ट रिकन्सिडर करचो आनी हे काम ताबडतोब विथड्रॉ करचो. आय सी अ लिटल बिट ऑफ होप की तेजे ऑफिसान आमकां दूधसागराचो फोटोग्राफ फ्रेम दिसल्या. द एंटायर वॉल वॉज विथ वीव रिक्वेस्टेड हिम that we don't to protect the Dudhsagar, not to destroy the Western Ghats. In the future, with the double trekking, the entire ecology, the entire Western Ghats will get destroyed. The effects which we have seen in Kerala after destruction of the Western Ghats, the flash floods, will be a common appearance in Goa. Geologists have already predicted that, and we have requested him. We do not want to get washed out into the Arabian Sea. We also acknowledge that this person has an in-depth knowledge about the existence, about how the railways originated in Goa. He's gifted our CLP leader, Mr. Digamar Kamath, a work which he has done, a book published by him. If this man has studied about Goa, we look forward that he will also work towards saving Goa. Before we left his chamber, we have asked him, save Goa. सांबाळ आमचे गोंय फॉर द फ्युचर जनरेशन्स. जेन्ना आमी आमकां जनरल मॅनेजर ऑफ रेल्वेक मेळ्ळे पयले सुद्दां ते दिसलें फाटल्यान ताच्या पयले सुद्दां दूधसागर वॉटरफॉल आसा. ताका लागून आमचे सगळे लिडरान मागलां की दूधसागर वॉटरफॉल इतलो बरो दिसता म्हूण ताणें फाटल्यान लायला. ताका लागून आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून. आनी ही हॅज एश्युअर्ड अस दॅट ही वील लूक इन टू द मॅटर and he only said that Goa government also should oppose this double laning. जो इश्यू आहा आणि जो लोकांक नाका आणि काँग्रेस पार्टी ही लोकांक खातीर आहा आणि जो आमचो डबल ट्रॅक नाका कोळसो नाका गोंयांक त्या खातीर आमची काँग्रेस पार्टी सच्ची लोकां वांगडा रावतली गोंयकारां वांगडा रावतली आणि जो पर्यंत आमी हुबळी येयल्या हुबळी न्हू दिल्ली सुद्दां वयचे पडले जाल्यार आमी वयतले. ज्या जाग्यार सावथ रेल्वे ऑफिस आसा थंय पावल्ले आसात. आमी फक्त गोंयच्या ट्रॅकाचेर रावलो आसले. आज ज्या कडेन तेंगे ऑफिस आसा रेल्वे स्टेशन थंय आमी आयिल्ले आसा. तेजेर आमी मागणी केल्ली आसा गोंयकारांची गोंयकार भावांची. ते रात दीस कशे त्रास काडटात ह्या रेल्वे ट्रॅका लागून जावची न्ही म्हणून डबल ट्रॅकिंग कित्याक तें जाल्यार इतलें पोल्युशन वाडटलें आमची लोकांली हेल्थ पाड जातली. ती मागणी आमी आज लोकांली गोंयकारांची घेवन आमी आज ह्या रेल्वे ऑफिसांत आयिल्ले आसा आनी ती रेल्वे ऑफिसार आमकां सांगलें आसा आमी ती मागणी मान्य करतले म्हणून. गोंय सरकार जर एफिशियंट आशिल्लो जाल्यार गोंयकारांक आनी खास करून विरोधकांक हांगा येवपाची आज पाळी येवची नाशिल्ली. गोंय सरकार डबल ट्रेकिंगाच्या बाबतीन अपयशी ठरला आणि ह्या फेल्युअराक गोंय सरकाराच्या फेल्युअराक लागून आमकां आज हांगा हुबळी येवपाची पाळी येयली. आणि ज्या पद्दतीन ज्या रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी जे आश्वासन दिलां आमकां तेजेर होप आसा की खंय तरी ते आमचो रिक्वेस्ट पॉझिटिव्हली कन्सिडर करतले.
रेल्वेचो एडिशनल जनरल मॅनेजर प्रशांत कुमार मिश्रान ह्या विशयाच्या संदर्भात गंभीर दखल घेतले आणि ताचेर उपाय काडपाचो यत्न करतले अशें काँग्रेस फुडाऱ्यांक उतर दिलें. गोंय राखून दवरप आमचे खातीर म्हत्वाचें न्हय, ते सगळ्यांचेच कर्तव्य अशें तांणी मिश्राक सुनायलें. We will consider in detail the memorandum submitted by Honorable Shri Kamatji and we will take corrective action. Thank you. GOA365 ब्युरो. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकांक 24 वरां लायट जाय, पूण गोंया येवपी लायटीच्या प्रकल्पाक मात ते विरोध करतात. कांय लोक सांगतात सौर उर्जेचो वापर करात म्हणून, पूण आंदोलनात वांटो घेतिल्ल्या मदीं कितले जाण सौर उर्जेचो वापर करतात? वीज मंत्री निलेश काब्रालान प्रस्न विचारला. 400 केव्ही प्रकल्पाक विरोध करप्यांनी स्वता आदी सौर उर्जेचो वापर करचो अशें काब्राल म्हणटा. तशेंच कोळसो गोंया येना अशें ताणें सांगलें. फाटल्या कांय दिसां सावन मोले वाठारांतलें हें अभियान गोंयभरच न्ही जाल्यार देशभर पातळ्ळां. सोशल मिडियाचेर लेगीत हो विशय सद्याक गाजत आसा. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लोकांचो विरोध वाडत आसा. कितलेशेच NGO, समाज वावुरपी आनी हेरांनी हजारांनी संख्येन रस्त्यार देवून ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो. अशें ह्या आंदोलनाचेर वीज मंत्री निलेश काब्राल कितें म्हणटात ते पळयात. डबल ट्रॅकिंग जेन्ना हाडटा म्हणटा न्ही, तुवें सांगला सागरमाला 1 2 3 4 5 सांगला म्हणून. सो सागरमाला 5 मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्टरान लेटर हाडलें की सागरमाला 1 2 3 4 5 जो रिपोर्ट जो एकामान केला हो खंयच्या कन्सल्टंट केला आनी तितून हो वर्ड बरयल्ले आसा. तितून कोल हाडटले पळय तेणीच बरयला न्ही 54 मिलियन टन आनी 138. जेन्ना गोंयान सरकारान जेन्ना मांडटा आनी लेटर हाडटा की 54 मिलियन मॅट्रीक टन हाडचे ना, 138 मॅट्रीक टन हाडपाचे ना, जाल्यार क्वेश्चनूय जाणार येतायच न्ही. जालें काबार इशू. अरे वी आर नॉट डिस्ट्रॉईंग मोले. लेट मी व्हेरी क्लेरिफाय. पुतू सांगता हांव नको म्हजें आयकना लोक म्हाका टिका मारता. मोलें जें आसा दोन गोश्टी आहा. एक्झिस्टींग लायन 110 कितें आतां मास्क घालून वयता. ह्या दिसांनी सद्दां मास्क घालून वयता. केसी देंवता म्हणून मास्कूय काडपाक लागला. कित्याक प्रेसाक म्हणजे मफल जाता दिसता लोकांक कळना आसलें. आतां क्लियर सांगता की थंय एक्झिस्टींग 110 220 kV लायन देंवता आनी जी आज सावथ गोवा जी लायट वापरता ते देंवता ते लायटीचेर देंवता. आतां तेजेर सायडीच्यान लायट आनी पावर जर हाडना. आयज पावर आमचे कडेन आसा. 4-5 वर्सांनी जशें 5% वाडटा म्हणटा पळय ती आमची कॅपेसिटी इनकमींग बंद जातली. आनी आज जर घेयना जाल्यार आतां तितून कितें मारता. झाडां ही पयलीं जेन्ना 110 हाडली आनी 220 हाडली पळय तेन्नाय झाडां मारून ती लायन हाडली काय ना? तेन्नाय हाडली. आतांय जर ती लायन मारपाक जाय ती मारपाक जाय. पूण जे ते आतां 2650 झाडां मारल्या म्हणटा पळय आनी दाखयता हेडे लॉक केल्या ती रिजर्व फॉरेस्टानूय येना, ती वायल्ड लायफ सँच्युरीनूय येना. ती प्रायवेट जागो कोणाचो तो विकतो घेतला आनी थंय सबस्टेशन घालपाचें काम चालू आसतलें. हेजे पयलीं इतली 54 सबस्टेशनां घातली गोंयांत. थंय झाडां मारून परमिशन घेवन झाडां मारून सबस्टेशनां घातलेलीं आसा. सो इट इज जस्ट लायक दॅट. पूण जे कॉन्सेप्ट आसा पळय लोक सांगता की लंग्स काबार जातले आनी कितें काबार जातले. अरे कोळसो हाडना रे बाबा एक गोश्ट. दुसरी गोश्ट लायट जर गोंयांत ना जाल्यार लायट जर आमी तयार करना आनी भायल्यान जर हाडना. थोडे म्हणटा की सोलराचें कितें करना. अरे सोलराचें हांवें करपाचें सोलराचें तुमी करपाचें. हे NGO कोण म्हणटा पळय तो ताका सांग पळय तुज्या घरा घाल म्हूण सोलर. ह्या लोकांक सांगता पळय ते सगळे जर ते 3-4 हजार लोक जमा जाल्ले न्ही तेणे जर सगळ्यांनी ते जमा जावचे पयलीं आपणाच्या घरा कडेन सोलर घातलेले तितलोच कन्जम्पशन गोंयांत कमी जावपाचो. सो सोलर घातले म्हण 24 hours इलेक्ट्रिसिटी मेवना सद्या तरी. ताका कॉस्ट हाय जाता. आनी जी आज गोंयांत जर खूब भशेचे पावर करूंक शकता. तुमकां पयलीं सांगता फाटीं गोंयांत रिलायन्स हे कंपनीन जुवारीनगर प्लांट घातलेलो टू मेक पावर. तो 13, 14, 15, 16 रुपया युनिट. गोंयकारांक 16 रुपया युनिट पावर घेता. तर हे कोण आसा पळय तांकां बरोवन दी मरे आमकां 16 रुपया युनिट घालता म्हणून. आमकां बरें असले पावर प्लांट घाले आनी. आतां कोंकण रेल्वे आतां पळय कोंकण रेल्वे इज ऑल्सो गेटिंग इलेक्ट्रिफायड. सी वॉट इज इलेक्ट्रिफिकेशन? इलेक्ट्रिफिकेशन इज जे आज पयलीं कोळशाचें आसतालें गुजू करून कोळसो जातालो मागीर डिझेलाचें येयलें. आतां डिझेल बंद जाता. इट इज नॉट एनवायरमेंट हॅझर्ड. बर्निंग ऑफ फॉसील फ्युअल वेदर इट इज फ्रॉम कोल or whether it is from diesel, is it not an environmental loss? So now what is happening, if they are converting their engines into electricity, it's good. Silent engines. आणि इलेक्ट्रिफिकेशन आमी दितले. आणि आता कोंकण रेल्वेचें आमचें काम चालू आसा.
आमचो तितलो पावर आसा. ओके वाडटलो नो डावट, पूण हो जो पावर येता पळय तेजो 0.003% तांकां लागचो ना. म्हाजी म्हणे इंग्लीश मध्ये तुमकां कळना आसता, म्हाका कोंकणी कळना आसता, इंग्लिशीन सांगता. द पावर विच इज गोइंग टू कम इन दॅट 400 kV, वॉट दे आर सेइंग एज्युम्ड इज करेक्ट. Not 0.03% of the power which is coming by the 400 will be used for that. 0.03. So you can imagine what I'm trying to tell you. So much power is bringing, it is 0.03. And even when land does not come, there is power to give them. So the question does not arise. माझ्या वेबसायटीचेर वच आनी कितली झाडां आसा ती सगळी तेजेर बरयल्ली आसा. ते सोडून काय आसचें ना. आनी मेन म्हणटा पळय जेन्ना सांगता पळय झाडां इवन मारना, स्पेशली इन तामना लायनीक झाडां मारना देखून जाल्यार ताका दाखोवपा पडटा कित्याक दे ट्रिमींग इट. सो दॅट इज वाय वी टू शो ते सगळे क्लियर कट ते आसा. कोणाक जर तसं कळना जाल्यार मागीर परतून जाल्यार दिया क्लॅरिफिकेशन. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. मडगावचो दिंडी उत्सव अंदू 28 नोव्हेंबराक जाता, पूण अंदूच्या उत्सवात गायोनाच्यो बैठको जावच्यो नात. कोरोना महामारीचे फाटभुंयेर कोंब मडगावची विठ्ठल मंदिर समिती आनी हरिमंदिर देवस्थानान निर्णय घेतला. मडगावचो दिंडी उत्सव गोंयभर फामाद. दर वर्सा हजारांनी भावीक भक्त ह्या उत्सवाक हजेरी लायताले. ह्या निमतान जातल्या गायनाच्या बसकांचो आनंद घेताले, दिंडीत वांटो घेताले. पूण अंदू कोरोनान हे खोशयेचेर विरजण घातला. कोरोना व्हायरसाचो कोणाक बादिकार जावचो न्हू, गर्देंतल्यान तो गोंयभर पातळचो न्हू हाची दखल घेत मंदिर समित्यांनी दिंडींतल्यो बसको रद्द केल्यात. मात 22 तारखेच्यान नियोजीत सगळे धर्मीक विधी जातले. पळयात अध्यक्ष सुहास कामतीन केल्ले आवाहन. तर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की यंदा ह्या महामारीमुळे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसात सगळ्या देवस्थानांनी म्हणा किंवा सगळे कडेन. ताजे कारणान सगळे जे वार्षिक कार्यक्रम किंवा उत्सव म्हणा हे म्हणा ते सगळे रद्द जाल्ले आसात की हातूंत सगळ्या समस्त भाविकांचो आरोग्याचो प्रश्न, हेल्थाचो प्रश्न आसा. तसोच जे देवस्थान कमिटी म्हणा किंवा अर्चक म्हणा आमचे पुजारी म्हणा तांचे आमी हेल्थ पळोवचे जाय. आमकां दिंडी उत्सव आमचो हरिमंदिर देवस्थान आनी विठ्ठल मंदिर हे दोनी आमी एका म्हणजे बरोबर उत्सव जाता तो. ताजे कारणान विठ्ठल मंदिराच्या कमिटीच्या आमी विचार विनिमय केलो आनी तांचो आमी एडवायस घेतलो आनी तांचे अध्यक्ष आमचे बरोबर बसून कमिटी मिटिंगेन उलयले आनी आमी अशें डिसिजन घेतलें की यंदा ह्या महामारीमुळे हो जो प्रसंग उद्भवला सगळ्यांक यंदाचो दिंडी उत्सव जो मोठ्या प्रमाणात मोठ्या दबाज्यान सार्वजनीक जे सादर जातालो म्हणजे गायनी बैठका म्हणा किंवा भजन कीर्तन उत्सव जातालो, रोशनाई व्हडली संबंद म्हणजे शहरान जाताली, हरिमंदिर परिसरान जाताली, ताजेर आमी थोडीशी प्रबंध हाडलो म्हणजे कंट्रोल केला आनी आमी अशें ठरयलां की यंदाचो उत्सव सार्वजनीक रित्या साजरो जावचो ना, सगळे कार्यक्रम जावचे ना ते रद्द केल्यात. पूण धार्मीक जे विधी आसात ते सगळे आमी करतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आधुनीक तंत्रज्ञानान पारंपारीक गजालींचेर प्रभाव घातला. परंपरेन चलत आयिल्ल्यो गजाली तश्योच नेटान फुडें वयतात. कांय नवे तंत्र त्यांच्या मार्गात आडमेळी जावन रावला. हय, हालीसरा नव्या तंत्रज्ञानान पारंपारीक व्यवसायाचेर परिणाम केल्ल्याचो दावो पारंपारीक कलाकार आनी कारागीर करपाक लागल्यात. दिवाळी म्हटल्यार पणटेंची आनी आकाशदिव्यांची आरास. पणटेंतले तेल संथपणान पियेत दिवाळे कडेन पणटेंच्यो वाती जळत रावतात. पूण आतां इलेक्ट्रॉनीक लायटी आनी माळांनी ह्या पणटेंची सुवात घेतल्या. देखून पारंपारीक कलाकारांच्या उत्पन्नाचेर हावळ येयला. जायत्या जाणांनी बेजारून आपलो पारंपारीक व्यवसाय सोडून लेगीत दिला. मातये पासून पणट्यो करपी दिवचलचो कारागीर कितें सांगता तें पळयात. समज आमी माती जर हाडपाक गेले जाल्यार मातयेचो रेट हाय आहा, जर परत घरा समजा घरा ट्रॅव्हलिंग करून हाडलें जाल्यार तें आमकां माती बारीक करपाक मागीर परत ते चाळपाक चाळून जर ती कितें सुकोवंक जाय गेले आनी परत ते आमी आयटम्स समज कितें फ्लावर पॉट करून केले जावं गार्डन पॉट्स केले तर ते आमकां भाजपाक एक आमी समज भट्टी जर समजा केली जाल्यार आमकां लाकडांक जर रेट हाय आसता, परत आमकां गवत जर आमकां लायक जाल्यार तेजो रेट हाय आसता. तर गव्हर्मेंटान अशें हें करून गव्हर्मेंटान ते प्रमाणे हें करून आमी सवलत जर आमकां दिली जाल्यार आमी फुडें आमी भुरग्यांक ट्रेन करून फुडें व्हरूंक शकता.
कुपळे असतात त्या शेतांतले हाडची पडटा आनी ती कुट्टी म्हणून घेवन आमी सुकत घालता आनी धाडायता. धाडायल्या उपरांत ती आमकां चाळणीन चाळची पडटा. चाळणीन चाळून ती मोठी गुणे असता न्हू ती आमी फुगत घालता आनी परत गाळून ताका मागीर पिटी कशी घालता आनी ती पांयांनी चेसता कळ्ळें. आनी गुणे मेळ्ळे जाल्यार ती फुटता. थोडे वयता सारके कुडके. हय 8 दिसांनी करूं येता 15 दिसांनी करूं येता भट्टी इतके सुद्दां करूं येता म्हाका दीस रात बाया जाल्यार. म्हणून दिसभर बसपाक जायना कामार दुखता जायना बसपाक. कारण म्हाजे कडेन जायना आतां घोव म्हाजो आसलो भट्टी करी धुपाचें आयदनां करी कोंब्याचें आयदनां करी पियेचें आयदनां करी सगळें करी वाजां करी आमी त्यो प्लेटी पोंदां धरता त्यो करी आमी सगळें खूब करी सामान एस्ट्रे करी सिगरेटचे सगळें खूब करी सामान. आतां ना म्हाज्या कडेन जायना आतां करपाक म्हाका येता गेल्यार मग करूंक जाय न्हू तशें कलाकार आसून तशें करूंक जाय न्हू तें. लोक काही भुरगे बरे आसूं शकता जांकां आवड आसा पुणून अशें जावंक शकता की घरांतसूनय सोर्स आसूंक शकता न्हू कितें करतलो शेवट मातयेचें काम करून अशें आसूंक शकता. कसलेच गोश्टीन सोंपेपणीन पयशे मेळना आनी काम करप हें मातशें हार्ड कामाचें म्हणजे तें वजें कशें लोकांक दिसता भुरग्यांक की एक्कें काम करचें पडटा मागीर ते पयशे मेळ्ळे टायमार मेळना आनी कितें हो जर तूं स्वता जर तुका तयार करतलो जाल्यार हें मनांतसून काडून उडोवंक जाय. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. घेवया हवामानाचो नियाळ. गोंयांत सप्तकभर सुके पडटले मळब निवळ दिसतले जाल्यार फांतोडेर जमनीचेर दवाचे पदर पळोवपाक मेळटले. गोंयांतले उणेच तापमान 22 जाल्यार चडांत चड 34 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. ह्या सप्तकाचे निमणे कडेन गोंयांत सुकें वातावरण पळोवपाक मेळटलें. फाटल्या 24 वरांत तापमानांत व्हडलोसो बदल जालो ना. पणजे चडांत चड 35 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाल्ली जाल्यार मुरगांवां 24 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. हवामान खात्यान ही म्हायती दिल्या. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासचो.